गोयचे वीज मंत्री सुदीन बाबाक एक प्रश्न आसा म्हजो. आतांच बातमी पावली आमचे कडेन की तुमच्या खात्यांतले मनोज जांबावलीकर हे कर्मचारी विजेचो धक्को लागून मृत्यू पावले. गेल्या 5 वर्षांत म्हजे म्हायती प्रमाणे 70हून जास्त लोक 71 लोकांक विजेचो शॉक लागून मरण पावले. त्या भायर 25-30 जनावरां मेल्यात, भितर 4-5 गायी मेल्यात. ही जी घटना घडत चल्ल्या तुमच्या डिपार्टमेंटान त्या बद्दल तुमकां दुःख ना? त्या बद्दल त्या कुटुंबियांक तुवें सहानुभूती दिल्या आसतली, व्यक्त केल्या आसतली. जबाबदारी कोणे घेवची, जापसालदारी कोणे घेवची आणि मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्ही आता ते राजीनामा दिवू नका. मागणी आसा आमची. सुदीन बाब, तुमचें नांव सुदीन, पण तुमच्या डिपार्टमेंटाक आणि जनतेक तुम्ही अत्यंत वायट दीस, बुरे दिन तुम्ही हाडल्यात. तुम्ही टॅरिफ वाडयत आसात. तुमची लायट कितले वेळा दिसांतल्यान ट्रीप जात आसा. लोकांची घरांतली, फॅक्टरींतली कितलीशी जी टेलिव्हिजन किंवा इतर जी लायटीचेर अवलंबून आसली जी कितें यंत्रणा आसा ती विबाडटा आणि तुम्ही मात्र खुश आसात. 12,000 कोटी रुपये खर्च तुम्ही गेल्या 5 वर्षांत केले अशी माहिती मेळटा. ट्रान्समिशन आणि लायन्स इम्प्रुव्हमेंट करपाक. खरें कितें तें सांगा म्हाका. फाटले गव्हर्नर सांगून गेल्ले की ह्या तुमच्या अनेक डिपार्टमेंटांत कमिशनचेच राज्य चलता म्हणून. तुमकां दुसरीकडे दुसऱ्याच्या डोळ्यांतले तुमकां कुसळ दिसता आणि तुमच्या डोळ्यांत जे मुसळ घुसलां ते तुमकां दिसना. हो बेजबाबदारपण आसा. तुमचो हांव निशेध करता. राजीनामा दियात आणि मेकळे जायात, नाजाल्यार तुमचें इलेक्ट्रोक्युशन जातलें सत्तेंतल्यान हें लक्षात दवरात.